क्षत्रिय मराठा समाजाचा प्रोग्राम असतो जेव्हा येतो कालो कालो आमची चिखलगाला म्हणटाय का हे चिखलगाल्यान आमचे कितें दांड्यांनी करून दवरलेले आसा ती प्रथा आमी आतां चलयता हे दाते कितें ते म्हाका दांडे कोणाचे कितें अशें आसा तितून सांगलेलें हे दाते करून आमी घेता कसले प्रकार ते करता आमचे ह्या काल्याक प्रकार आमचो खो खो खेळटा कबड्डी खेळटा मागीर आमचे लंगडी खेळटा कितें आनी मागीर आमचे दोळे धापून खेळटा दोळे धापून फडक्यांनी खेळटा कितें अशें 4-5 आमचे आयटम हे आसा हे आमी खेळटा भितर आनी आतां आमचो लास्टाक तो न्हवरो व्हंकल जातली तो खेळटले न्हवरो व्हंकल जाल्या नंतर मागीर आमी गाडगो फुटतले वयलो हे आमगेले वर्साचो हर वर्सा म्हणजे गेली कितलींच वर्सां उत्सव चालू आसा आषाढी एकादशीच्या निमतान गोपाळ काला म्हणटा पळय दही हंडी हो प्रोग्राम आयज जाता दुसरे दीस आसा ती तर हो सदी दनपारचो 12च्या नंतर चालू जाता तील सगळे तरेचे आमी जे भुरग्यापणाचे खेळ आसता ते सगळे खेळ खेळटा आनी हेच्या नंतर मागीर आमी दही हंडी फोडटा दही हंडीर आमचे दही हंडीच्या पयलीं कितें करता खेळ खेळून कितें करता खेळ पयलीं आमी खेळ खेळटा दही हंडी फोडटा मागीर आमी दर्याक वयता दर्यान मागीर आमी भरपूर केळी चिकून धरतात देवाचो प्रसाद असो म्हणून ती दही हंडी जाली की दर्यान गेले केळी मारली की मागीर येवन आमच्या हांगा महाआरती जाता